म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापाय सारक्या मोगान तुज्या ल्हानपणी हांव वाडटलो संसारी आशा खुशयांक संप्रो मोग तुजो विसरून गेलो आवायला तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेजता आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या पर्यासात देवादेन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता ट्रिजा दुबाय तशेंच पिरगज कुटुंबां खातीर आमी भेटोवचें पिरगजींतल्या सर कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या सर सानेच्या ते सवां खातीर आमी मागचें जावन आसा आज आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस जावन आसा त्या लागून आमी सर्व स्त्रियां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या स्त्रियां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश जावन मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू प्राजीत काळ असो पयलो आयतार आज आमी संभ्रमता आयची देवस्तुती आमच्या दिसपडते जिणेंत आमच्या ताळण्याचे जैत व्हरूंक जेजू वरवीं साध्य म्हणलो संदेश दिता तर हो येवकारिस्त आमी संभ्रमतना सम्यान केल्ले परी आमच्याय ताळण्यांक फुटकन तांचे वय जैतवन एक रुपेचे जिवीत जिवंक जाय असो आदार सम्या लागीं मागून घेवया क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो प्रस्तावनांत ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी आयकलो आसता सोमी आमचें बोळ सोमी आमची सकत सोमयाचेर पातयरलो जैत येवन जाता तर सोमयाचेर पातयेवन सोमयाचेर विश्वास दवरून आमच्या दिसपट्ट्या ताळण्याचेर जैत येवन जावं करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तर आमी भेटोवंक घेवचें हें पवित्र बलिदान देवाक मानता तसलें जावच्याक आमी ना फावो पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया प्रत्येक जावन सबारपोटी आमच्या जिवितांतल्या ताळण्याक आमी बली जाल्ल्या खातीर पाताक आदारलेल्या खातीर सोमया कडेन एकामेका लागीं बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो बोवड आपरान ते बसून बगेवन सदां सावका मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया
सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पोत जेजो स्नान घेता सारण्याक गेलो थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसरांच्या ताळण्या वरवीं ताची परीक्षा जाली आनी तो जैतेवन जालो। तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणवेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोवंक आपयताय। हे परीक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावंक आनी जैतेवन जावंक तुज्या पवित्र आत्मेच्या बळ आमकां दी। आमच्या सुमया तुज्या बता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्र आत्म्या तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना। विधी नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप। मोइशेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, तेदना येजाकान तुज्या हातांतलें दालें घेवंक जाय आनी तें वेदीचे सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय। उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसळणी करची। म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासता भोंवतलो एक आरामगार। तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक परको कसो जियेलो। पूण थंय तो एक व्हड बळिश्ट आनी आगणीत परजा जावंक पावलो। इजिप्तकारांनी आमकां निश्चुरायान चलयली आनी भरोसो वावर दिवन आमकां दगदिली। आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आनी आमची दगदवणी पळयली। ताणें आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान भिरांत उपजावन खुणां आनी आजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली। ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिलो। सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलीचीं प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दितां आनी तुवें ती सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपटोवंक जाय। देवाचें उतार हें। देवाचे बडोपकार। म्हज्या आकांता म्हजी सुवेरा सर्वेस्परा म्हज्या आकांता म्हजे सवेरा सर्वेस्परा। जो कोण महोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर पदवीदाराची सावळीन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो म्हजे खोटी। म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरता। म्हज्या आकांता म्हजे सवेरा सर्वेस्परा। तेदवा कसलें सणवार तुजेर येवचे ना, कसली स्पिडा शिडा तुज्या तंबासशी पावची ना। खंयच्यानी तुवेशी तुका राखू आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या। म्हज्या आकांता म्हजे सवेरा सर्वेस्परा। म्हज्या आकांता म्हजे सवेरा सर्वेस्परा।
सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा, आनी हेच आमी परगट करता ते उतर. जेजू सोमी म्हणटा तुज्या वंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बावडटाद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा तुका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जो देव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो येतेस्त मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडटलो. देवाचे उतर हे देवाचे वळपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान बाई सरता, त्या हरी एक उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तळीतावन पाटी परतल्ल्या फरा त्यास आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यान आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली. तवल देवसरान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जाव म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसरान ताका जेरुजलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करन म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकी दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळां, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें एक तरान जेजूक ताळण जाताच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, ह्या दिसांनी आमी खंयच्याय जाग्याक पयन करून वेताना त्या जाग्याची परिचय आमकां ना
वा तो जागो खंय कितें म्हूण आमकां कळीत ना जाल्यार आज आमच्या मोबायल उक्तें केलें जाल्यार गुगल मॅप आसा आनी थंयसर त्या जाग्याचें नांव घालें जाल्यार आमकां तें गुगल मॅप वाट दाखयता आनी आमी मस्त जाणां त्या मॅपा प्रकार त्या मॅपांत दाखयल्या प्रमाणे आमचे पैन करून वेता आनी त्या जाग्याक आमी पावता जर तर तें मॅप हांवें ऑन केलें आनी हांव पळयना जाल्यार म्हाका वाट चुकता हांव खंय खंय वेता आनी त्या देखून तें मॅपी सारकें वाचूंक आमकां वा पळोवंक आमकां कळा जाय खंयसर गोवा जाय खंयसर कितें संदेश दिता तें आमकां समजलें जाल्यार आमकां समजता काल हांव पाडुकोण एका मोरनाक गेल्लो एक पाद्र्याप मिसाक लेट आयलो हांवें मिसा उपरांत ताका विचारलें कित्याक लेट जालो गी म्हणून आनी पाद्र्या म्हणलो म्हाका वाट चुकली म्हणलो देखून हांवें विचारलें गुगल मॅप घालून हाडलें गी आनी तक्षण पाद्र्या म्हणलो मॅप हांवें घाल्लें पूण ड्रायव्ह करता आसतना मॅप पळोवंक हांव विसरावलो आनी हांव ड्रायव्ह करनच गेलो आनी मुखार गेलो वाट चुकोवन मुखार गेलो मागीर फाटीं आयलो आनी त्या देखून वेळ जालो म्हणलो त्या देखून हांवें सांगलें मोगाचें न्हू जर तर तें मॅप सारकें पळोवंक कळना मॅप आमी पळयना जाल्यार वाट चुकता आनी आमी खंय खंय वेसो सामो अवकाश सडीत आसा म्हण येत आयच्या देवस्तुतेचेर आमी नदर घालतना आयच्या वांजेलाचेर आमचे पैन सर्गींच्या राजागोशी हे जुबलेवाच्या वरास आनी आमकां कळीत आसा बरवशाची यात्रिकां आमी पैनारी आनी आमी पैन करून वेता आसतना ह्या पैनार आमकां जायत्यो अडखळी मेळटात मोगाचें न्हू जायत्यो ताळण्यो आमकां येतात आमच्या दिसपट्या जिवितांत आनी मस्त संगती आमकां वाट सुकयतात एने तेने व्हरतात आमच्या जिविताचो उद्देश आमकां सुकयतात आमच्या जिविताचो शेवट आमकां सुकयतात आनी थोडे फावटी तात्कालीक संतोशा खातीर आमची जिवीत सत्यानाश करची घडिताय जायतीं आमच्या जिवितांत घडतात जर तर आमची वाट सुकली जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येवचे ते साज जावन आसात आनी त्या समस्यांक आमी वळख जाता हे आमच्या जिवितांत घडटा आनी त्या देखून आयच्या देवस्तुतेंत आमकां मॅप दिला आमची नदर खंयसर आसा जाय खंयसर आमी पळय जाय आनी खंयच्या संगती प्रकार आमी चला जाय गी म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां समजोवंक प्रयत्न करता त्या देखून पयलें आयची देवस्तुती म्हणटा म्हजी दिश्ट सोम्याचेर म्हजी दिश्ट सोम्याचेर आसा जाय आनी सोम्याक हांवें सोमी म्हणून उलो मारून ताचेर बावार्थ दवरून पातयेनी दवरून हांव चल्लो जाल्यार म्हजें जिवीत शाबीत आनी सोबीत जावन मुखार वेतलें हांव एक बरवसो यात्रीक जावन हांव मुखार वेतलो म्हणटा आयचें दुसरें वासाप त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांगलेल्या प्रमाणे सांबावलान रोमाकारां बरयल्या पत्रांतलें आमी हर एकल्यांनी जेजूचो सोमी म्हणून मानून घे जाय आनी त्या जेजू सोम्याचेर आमची पातयेनी आमचो भावार्थ आमची भावार्थाची दिश्ट त्या सोम्याचेर आमी दवरलें जाल्यार तो सोमी आमकां सारक्या वाटेन चलोवन व्हरता आनी आमच्या जिविताच्या ताळण्यांचेर आमच्या जिविताच्या वायटाचेर आमच्या जिविताच्या अडखळीचेर जैतवंत जावंक आमकां बळ आनी आदार दिता म्हणलें हें वाचप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता दुसरी संगत जावन आसा आयचें परत दुसरें वाचप म्हणटा देवाचें उतार तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा त्या देखून देवाचें उतार म्हज्या जिविताचें मॅप मोगाचें न्हू म्हज्या जिविताचें तें मॅप वाट दाखोवचें देवाचें उतार म्हज्या वंटार आसा देवाचें उतार म्हज्या काळजांत आसा आनी त्या उतरा प्रकार हांव चल्लो जाल्यार म्हजें जिवीत शाबीत आनी सोबीत जाता म्हजें जिवीत नंदन जाता म्हणलें हें वासापी आमकां परत समजोवंक प्रयत्न करता हाचें पयलें वासाप द्वितीनियम पुस्तकांतलें आमी आयकलें मोइसे त्या लोकांक भावार्थाची उसारणी करूंक आनी देवान तांकां दिल्ल्या त्या प्रथम फळांतली देवाक अर्पणूक तो आपोवन दिता आनी वो लोक तो वळू तांच्या जिविताचेर नदर घालतना त्या देवान तांची वाट कशी वेली
त्या इजिप्तच्या गुलामपणात तावन तांकां भायर हाडून त्या बसयलेल्या दुदान आनी मोवान वालतेल्या त्या गांवाक देवान कशें तांकां चलयलें, कशें तांची वाट वेली, कशें तांकां आपोवन वेलें आनी देव कसो तांचे सांगात आसलो गी म्हणलें हें सगळें चित्रान तांच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी देवा थंय ती उपकारी मनाची जाली आनी तांचो भावार्थ तांचो बरोवसो त्या देवा थंय तांणी थीर केलो आनी तो भावार्थ तांणी परगट केलो मोगाचें न्हू. तांची दिश्ट नदर देवाचेर आसली. देवान दाखयलेल्या त्या वाटेन ती समकाली. तो तांबडो दर्यो थंय उतराली आनी त्या मारिपात त्या बसयलेल्या गांवाक ती पुर्वजां पावली आनी दुदान आनी मोवान वालतेल्या त्या गांवांत तांचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जालें. केन्ना आमी जेजू सोमी म्हणून मानून घेता, देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरता. आमकांय तसो दुदान आनी मोवान वालतलो नवो जेरुसालेम सर्गीचें राज आमकांय प्राप्त जातलें म्हणलें हें वासाप आमकां समजूंक प्रयत्न करता. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजूच्या 3 ताळण्या विशांत आमचे लागीं आयचो वांजेल उलयता. एक सवाल आमी आमकां विचारलें जाल्यार जेजूक केवल 3 ताळण्यो आयिल्ल्यो गी ना मोगाचें न्हू. जेजूच्या जिवितांत ताच्या पैना वेळार परगट जिणे वेळार ताका जायत्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो. त्या देखून आयच्या वांजेलाचें निमाणें वाक्य कितें म्हणटा, जेजूक ताळण जातात देवसार थोड्या काळाक सोडून गेलो. तशें म्हळ्यार परतूनी देवसार ताच्या जिवितांत आयिल्लो, ताका ताळण्यो परत आनी परत आयिल्ली. निमाणी ताळणी कुर्सार तो सोर दाव्या कोशेचो कितें म्हणटा, तूं देव वय तर कुर्सार जावन सकला देव आनी तुका बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. ही निमाणी ताळणी कुर्सार जेजूक आयिल्ली त्या दाव्या कोशेच्या स्वरात हांव. त्या देखून जेजूच्या त्या पैना वेळार जायत्यो ताळण्यो ताका आयिल्ल्यो मोगाचें न्हू. ह्या सकड ताळण्यांचेर तो जैतेवंत जाला जाल्यार ताचें बोळ ताचो बाप, ताची दिश्ट ताची नदर बापाचेर आसली आनी तें बापाचें उतार बापाची खुशी ताचें कान जेवण जावन आसलें. आनी त्या देखून वांजेलांत जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणटा. जेजू त्या उतरा प्रकार ताचें जिवीत जियेलो बांदून हाडलें. सगळ्या ताच्या जिवितांत देवाच्या खुशेक ताणें खालती मान घालें मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाच्यो 3 ताळण्यो. पयली ताळणी कुडीची ताळणी जावंक बरो जेजूक त्या उंड्याची कित्याक तो भुकेल्लो आनी पातोर आसले उंडे कर म्हणली ती ताळणी ताका आयली. दुसरी ताळणी जेजूक आयिल्ली अधिकाराची. अधिकार मान महिमा दितात असली ताळणी जेजूक ताच्या जिवितांत आयिल्ली. अधिकार हो सगळो अधिकार तुका दिता, हो सगळो अधिकार म्हज्या हातान गेला, हांव तुका दिता म्हणलें. जेजू खंयच्याय अधिकाराक बुलोवना मोगाचें न्हू. आनी तिसरी ताळणी अन्य देवांक वा अन्य संगतींक मान करूंक ताका आपोवन दिल्लें. आनी त्या ताळणेचेर जेजू जैतेवंत जाता आनी म्हणटा पवित्र पुस्तकी कितें बरोवन आसा, देवाक एकल्याक मात्र आराधन कर, ताचे बगार कोणायकी ना. ते देखून पवित्र पुस्तक आमकां परतून आनी परतून म्हणटा मोगाचें न्हू, आमचो देव एकलो आनी तो जिवो देव जिवंत देव. त्या देवा बगार आमकां दुसरो देव ना मोगाचें न्हू. हें सत जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां जायत्यो कुडीच्यो ताळण्यो येतात मोगाचें न्हू. जावंक बरो खाणा जेवणाच्यो आमच्या कुडीक विविध आयच्या काळार विविध संगती, जावंक बरो मोबायल, जावंक बरो हेरा विशयांत उलोवणे पाड उलोवचे खबरो, हे जायत्यो ताळण्यो आमच्या कुडीच्यो ताळण्यो आमच्या दिसपट्या जिवितांत आसात मोगाचें न्हू. आमी मुस्तबोडी ह्या ताळण्यांक आमी बली जाता आनी आमी वळख जावन आमचें जिवीत आमी नाश करता. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवं, बरोवन ओमतो जामापान जिवीत दिवं. जुवान सोवांजेला देयदा वाक्य येता. त्या देखून आमचें जिवीत जेजू, त्या देखून ताचेर नदर ताचेर पातयेनी ताका आमचें जिवीत आमी समर्पण करूं जाय, आमी मागा जाय. गेसेमनी मळ्यांत जेजू कितें म्हणालो ताच्या सिसांक, ताळणेक सांपडना से मागणें करा.
ताळणेक सांपडनासे मागणे करा. मागणे आमचे हातेर आमच्या कुडीच्या सकड ताळण्यांचेर ओडण्याचेर जैत येवन जावंक मागणे एक आमच्या बळादी खातीर आमी त्या देखून चड आनी चड आमी मागोवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन ह्या प्राजिताच्या काळार आमी चड आनी चड मागण्याक आमी वेळ दिवंक जाय मोगाचें न्हू. दुसरी थाळणी जेजूक आयली नांवां माना अधिकाराची. मुस्तुबटी आमी नांवा खातीर माना खातीर अधिकारा खातीर आनी आमकां मेळ्ळें तें मान नांव अधिकार मेळनासलेल्या वेळार आमी करची ती विधवावळी जायती पटी आमी पळयल्या मोगाचें न्हू. आमी असल्या संगतींक आमी बोलता मस्तपटी त्या देखून आमकां नांव नाका मान नाका. आमचे नांव मान सुमी एकलो मात्र ताणें म्हळां कितें जें कितें तूं गुटान करताय तें पळयता तुजो सर्गीचो बाप तुका प्रतिफल दितलो. त्या देखून आमी कितेंय करता जाल्यार ताचे खातीर आनी तो तसो प्रतिफल दिता म्हणलें आमची पातयेनी जाय. आनी तिसरी थाळणी मोगाचें न्हू एका निजा देवाचेर पातयेनी. आमच्या जिवितान कितलेय कश्ट येवं दी कोणी आमकां कितें करून दी आमचो भावार्थ दंडोळचो न्हय. दोनीचेर आमी पांय दवरून आमी बुडचे न्हय. एका निजा देवाचेर अखंड पातयेनी आनी त्या पातयेनीन भावार्थान आमी जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत मोगाचें न्हू. तर आज हे वचपाचो नियाळ करतना हे मिसाचें बलिदान आमी पेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना तसो सुमी ह्या आल्तारीचेर हजर जाता मोगाचें न्हू. येवकरिस्ताचें की व्हरतें बलिदान आमकां दुसरें ना. येवकरिस्तांत जेजू खरोच नीज आजार जाता ताकाच मोड न्हू ताणें आमकां दिवचें. तर त्या जेजूची वळख आमी धरया मोगाचें न्हू. सो तसो आमचो सोमी म्हणलें आमी वळखून घेवया. जेजूचो सोमी म्हणलें हें सत आमी वळखून घेवया. आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचें जिविताचें अस्कत काय उणेपण ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमची पातयेनी अखंड भावार्थ आमी ताचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू. आमकां प्रतिफल दिवचो ताणें म्हणलें आमी वळखून घेवया. ताचे सारकें आमचें जिवीत हेरां खातीर जरोवंक हेरां खातीर मोडोवंक आनी आमचें जिवीत ताणें शिकयलेल्या दिल्ल्या त्या उतरा प्रकार जियोन ताची खुशी करन तें नंदन करूंक तसो सुमी आमकां बोळ आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. आमीन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सुपूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडोवणे पासत सरगार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पावस ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनीक केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो. सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशे व्हरूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सदमंता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता आनी पातकांच्या बोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी केली. जेजूचो सोमी म्हणून आमी प्रगट केतलें. तर आमचो भावार्थ आमी जियोंक जाय आसली कृपा ह्या भावार्थाच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागोवन घेवया. मोगळा बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी आनी समेस म्हूण न्यायाऱ्यांनी तांणी केल्ल्या बसावण्या पाळून सर ताळम्यांचे जैत व्हरून एक देखी बरें जिवीत जियोंक तांच्या आदीन दिल्ल्या परजेक उतरांनी आनी कन्यांनी पासो सरोवन दिवन पाळान घोशण करूंक आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी स्थळीय मुखेल्यांनी
खंयच्याय संसारी आशेक प्रभावाक म्हणण्याक बळी जायनासतना एक आदर्श जिणेचे देख आपले आदीन दिल्ल्या वर्जेक दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यां आनी युवजांनी आत्मीक बळ गाठा करूंक दिसपटे पळयत सभेकरच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजी कृपा दी. आधुनीक काळाच्या सर ताळम्याक आनी बोलावण्यांक तांणी वळख काय नासते तुजी कुशा प्रमाणे जिवंक तांकां फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्पिडिस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजी आशिर्वाद घाल. तांच्या कश्टां समर्पी तांच्या बवर्तान समर्थ आनी बवर्च्या आनी वयसाच्या तुज्या करपांत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांव आलतारी भोंवती तुज्या जला आमी तुज्या पुताचे खातीर पाटलावदारी तुज्या जावंक भगवसोंक आनी ती म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांबया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एका सान्यां खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक परिक्षेचे दीस बरें शिकोवंक मतीक उजवाड शिकल्लें बरें करून मतीन उरची सकत बरोवची कृपा लाभो दी म्हूण मागया. प्रायवंता पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक आमचो सोमी जावन तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता दिन वाचता. तुवें दिल्ल्या आनी एक वर्तें हातेर देवाचें उतार ह्या उतराचें बोळ ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तर बापा आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमची नदर तुज्या पुताचेर दवरून देवाच्या उतराच्या सक्ते खाल जिवंक आमकां कृपा दी. आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. घेऊंडो सुम्या देवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगी. घेऊंडो सुम्या देवा मरण तुझे समरमता जिणी आमची समर्पिता पाता घेऊन जेता बरोवोश आमच्या आमकां तुका भोगो समापाक्या सोम्या काकुळदारा. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतद असलें जावं दी म्हणून मागान. आपल्या सर पदवेदारा आनी भोव काकुलदारा देवा बळिश्ट बावळ्याना जपा विजमिता करून तुजे पद्ये तुवें इजिप्तांतली दायण सोडयली आनी दूद आनी मोव वालता देशांत तिका पावयली. तुज्या दयाळ मोगाच्या अदीक व्हडा जपान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग वालतेल्या देशांत पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजें संपूर्ण वंदन करून ती तुका भेटयता. बळेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमीन. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. 40 दीस कुडीची बुकांनी तान बागेन आसतना तांणी आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित केली आनी बरविल्ल्या सरपाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गोठो भाव त्या मनान संभ्रमून यास्त पास्कान आमी ससनाक आनंदान वांटो घेवंक पावथेल्या. देखून देवादूतां आनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेश्वर सर्ग आनी संसार बघा तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergajoya. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी. तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजोच्या मोन्नासो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियोन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरवसो धोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. एक घडी बरो आमचे दोळे दांपिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मोगाच्या उडास काडया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या त्या स्त्रियांचो, जावं आमची आवय, आमच्यो भयण्यो आनी कोण आमच्या कुटुंबांतली आमच्या जिवितान प्रभाव घाल्ली
तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. परत एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या कुटुंबांतल्या सकड स्त्रियां खातीर मागया. जावं ती आमची आवय, आमची पतीन, आमची भयण, आमच्या मोगाची, तांचे खातीर आमी मागया. आज स्त्रियांचो दीस. सुमयेची विशेष आशिर्वादां, बेसांवां, बोळभलायकी तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या सर्व आवयां खातीर, स्त्रियां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या बिरगस कुटुंबांत जावं गुरकारणी जावं विविध संघ संस्थांनी सेवा दिवच्या, बिरगस गवळी परिशदेन सेवा दिवच्या, ह्या बिरगजेंत जायतो वावर करच्या सकड त्या स्त्रियां खातीर आमी मागया. हांव खामरिये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दम दोता, सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी तांकां सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचे उतराच्या प्रकार देवाची कुशी जाणा जावन आमी सुमीस आमचो क्रिस्त सर्वस्व म्हळें वळखून ताचेर पातयेवन दवन सकड आमच्या ताळण्यांचेर वायटाचेर जैत येवन जावं कुरपा मागून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दे. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकनांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमयान तूं म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुके नामी आयल्या तुझे खांदी आमकां उनो सर्गी
सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सजावन आसा बासयल्या गांवा पायार करता तुज्या दारार पातयता तुजी सरसाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बासयल्या गांवा पायार करता तुज्या दारार पातयता तुजी सरसाय मागता. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा जेजू आमचो सोडवणदार आनी ईश्वर म्हूण काळजांत तावन सत म्हणून आमी ओंठांनी उसारला ताच्या कश्टां मरणां आनी पुना जिवनपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसाने आनी ससणी जिवी दिताय म्हूण बाबार धरून वेगवेगळ्या धंद्याभ्यासाची आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतीची जावनी एका मनान आनी एका काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं वो प्राजीत काल सुपळ करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या सुबाम देण्यांनी आम्हा सुमेस्तांक बर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांगात आमी मागया या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागारीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्टार सणेनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बर वचोन ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पोनशेता पातयेनी आयलां. एक घडी भर थोडे दांपिया आमकां कितें मागूंक आसा त्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमच्या विरगस कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमच्या दानीच्या गरजां खातीर पिडेस्त भावंडां खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर तांची शिका बरें शिकोवंक परिक्षेनी बरें करूंक प्रत्येक जाण आमच्या इस्कॉलाचे 10वे क्लासीची भुरगीं पब्लीक परिक्षा थोड्या दिसांनी बरोवंक आसा ह्या 10वे क्लासीच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया परत ह्या वर्साय 100% फलितांश मेळा जी म्हणली आमची आशा त्या दिशेन आमच्या शिक्षकांक जायतो वावर करनासात भुरग्यांच्या मती उज वाड मेळोवंक तांणी शिकोवंक शिकल्या मतीन उरोवंक परिक्षेन बरें करून बरोवचें करपा ह्या भुरग्यांक लाभून दी म्हणून आमी मागया. कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर ह्या पवित्र तळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भक्तिकां खातीर तांच्या कुटुंबां खातीर दानी खातीर विविध रितीन दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक गरजो आमचे तेसांवां आमची दूख बेजाराय कश्ट आमच्या कुटुंबाची तेसांवां सक्कड सांजूद तात देवा मारिपा सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया कित्याक ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात मागण्याक बळ आसा मागले मेळतेत आसा देखून आमी बावर्तान पातयेनी ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बाबात दंडोळंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्यान बरोवस तुमचे केरीदेने तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका बेडयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागले उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं
आपल्या मुखामळ प्रकार तुमचेर भांगोन तो तुमकां मागीर पसान आनी काकोतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बार आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. चल हाँ सर्वेस परा मुझा बरबोशा इत्या तुमो काकुर्दा नितर जाऊ कावला लेता तुझा मै पासा आता कर्मा कानीत गौडी तू शेळ्याक सरयता शेळी हा मुजो पोस करता तुझे ता हांव पयस पावतना पाटी हातीनान दवरता. आचार हांव सर्वेस पोरा म्हज्या बरवशा इत्या तूं बोका कुर्दा नितर जावं कावला लेता तुज्या मै पासा आता कर म्हाका नितर मोगाळ पुता सवय हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन दिव्यवाणी